गोवर ब्रिजा खातीर हांगा लोक येयल्ले कितें सांगता पळय आयज हांगासर वेलसांव हांगासर आसा आनी हांगासर गेट आसा आनी आमचे भवानी जायते जे ट्रॅकाक लागून आमचे फ्लायओवराक लागून हो अंडरपायपास एका लोकांक आमचो गरजेचो सारको गरजेचो नीड आनी हें जावपाक जाय. आतां कशें जातलें कशें करपाची आर्गेनाला कडेन हांव डिस्कस केलां आतांच आनी हें डिस्कशन आमचें चालू आसा आनी आतांच आमचे सगळे हांगा गांवचो लोक हांगासर येयले आनी डिस्कस जालें आनी जी सजेशनां दिली हांवें आयकोन घेतली आनी हे जी सजेशन दिलें तेवूय हांव आर्गेनाला वच हाचेर आमकां कशें सोल्युशन आहा फ्लायओवर वो हांगा फ्लायओवर जावपाक पॉसिबिलिटी आहा फिजिबिलिटी आहा वो अंडरपायपास आहा हेवूय हांव तेका डिस्कस करतलो आनी तेणें आतां म्हणलां ते भाशेन एक 10 जाण कमिटी काडटा अशें म्हणटा ते अशें तेजेर आमगे डिस्कशन आतां जालां पळोवया सोल्युशन कितें आहा कित्याक म्हाकाय जे मेरेन आर्गेनाल आनी रेल्वे ह्या कडेन उलयले शिवाय म्हज्यान कमिटमेंट दिवपाक जायना कित्याक ही सेंट्रल गोवोरमेंटाचें आनी म्हाकाय तें डिस्कस करून म्हाका फुडें पावल मारचें पडटलें आनी तेणें सांगलां ते भाशेन तेंगे प्रपोजल कितें आहा तो हांव आर्गेनाला कडेन घालतलो. हे गांवांत म्हाका सुद्दां 3.5 ते 4,000 लोक रावतात म्हळ्यार आमी थोडे जाण आय वील से हांव देवर कर म्हणटा कोण आमचे आनी तुमचे म्हूण कोण ना सगळे आमी गांव गांवचे आनी आमकां न्हू जायते त्रास जाता हिंगा हे आतां लास्ट 3-4 वर्स जालीं हिंगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता जागो हे एरिया तेंचे दे डू नॉट हॅव एनी टायटल डॉक्युमेंट ते आसतून त्या आपणाचे पुलीस फोर्स मसल पावर हे ते करून ते आपणाचे काम चालू दवरतात लोक पेशंटली चोयता कित्याक लोकांक नाका आपणाची केस पळोवल्यो आनी कितें जालें तें सोडून दियात आयज आमचो आमदार आमचो MLA बाब आंतोनवास गांवांत येयलो आमच्या आनी आमी ते कडेन मुखार आमी मांडलें पयलीं स्टार्टिंगाक मातशें हिटीड आर्ग्युमेंट बीन जालें तें सोडून दियात तें जाताच तें सोडून आनी तेका आमी सांगलें कोण एकल्यान आमी डिस्कशन केलें की 10 जाणांची कमिटी काडली आनी ते डिस्कस करतले आनी तेका इन्क्लूड करतले आमचे MLA आनी आमी तेंका म्हणलें आमचो तेंको दितलो तेका हे इशू आमचो गांवचो सॉर्ट आवट करपाक हो भाग काबार जालो म्हळ्यार म्हजो एक प्रश्न आहा सगल्यांक आनी आख्ख्या गोंयच्या समाजान आमची धाकटोचो गांव दीस इज द स्मॉलस्ट विलेज इन एंटायर गोवा वेलसांव तूं बाय जॉग्राफिकल एरिया चोवपाक गेल्यार दीस इज द स्मॉलस्ट विलेज एंड मोस्ट ब्युटिफूल विलेज आयज ही सावथ वेस्टर्न रेल्वे ही नश्ट करून उठल्या आमकां आमचो गांव असो काबार जाला ही आतां जागो हांव उबा आहा तो गांव हो जागो तांचो न्हू आमचे कडेन लेटर आहा हांव मातशें शेअर करतलो तुमकां लेटरान क्लियरली म्हणलां कित्याक हेका न्हू ह्या जाग्यार सर्वे नंबर ना सर्वे ना तो नंबरू तो जावपा आतां गव्हर्मेंटाचो बट इफ एट ऑल द प्रिवियस ओनर्स बिकॉज आमच्या 1961 आमचें लिबरेशन जाल्लें आनी पयलो पोर्चुगेज गव्हर्मेंट आहलो तेन्ना ताणें कितें रेल्वेक दिल्लें दॅट टायम वी कॅनॉट से एनीथींग म्हळ्यार आमचो हिंगा लोक आहा सांगाती आमचो गांवचो लोक आहा तांकां टायटल डॉक्युमेंट आहा ते टायटल डॉक्युमेंट आमी कोर्ट ऑफ ISLR मारगांव सबमीट केल्या सिन्स January 6, 2025 ते प्रोसिडींग चलता सद्या आतां 14 प्रोसिडींग्स सिटींग्स जाल्या आमची हियरींग जाल्या आनी तेन्ना आमच्या ते कोर्टान कोर्ट ऑफ ISLR 46 रिस्पॉन्डंट्स आहाय ताका सांगलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टात तुमी तुमचे माड्याय म्हूण तुमगे पेटिशन आनी सो पेटिशनर हे विलेजांतले तेणी तेंगेले ऑब्जेक्शन फायल केलें इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव काल हियरिंगा कडेन सो ते नेक्स्ट हियरिंग आहा आतां ऑफ March 2nd सो हांव कितें म्हणटा वेन द लँड डजन they do not have any title document, then how is that they are constructing this so-called double tracking? हांव म्हणा तुमच्या वयर एक्विजिशन जालें थिंगा वी हॅव नो से बट तुमकां टायटल डॉक्युमेंट ना
आनी हे मॅडमी कडेन आनी हे कडेन सगळ्या कडेन ते कडेन डॉक्युमेंट्स आहा दॅट द लँड बिलोंग्स टू देम. आनी कोर्ट आनी ISL सांगता मिस्टर द सेटलमेंट डायरेक्टर सेटलमेंट एंड रायट लँड रिकॉर्ड तो क्लियरली सांगता टू द RVNL we cannot say that this land belongs to you. Clear. This letter also is written. We have obtained this through RTI. Maybe our MLA is not aware. So when I brought it up to the notice, he said also place this on record. So we are going to place this on record. So in the interim, we have told him through his good offices, he has to immediately stop all the construction activity at Premier Ward of Welsam and in any other areas where they do not have land titles. Very, very clear from our side. This is our demand. आणि लोकांचे एक्सेस आहा तो बंद केला तो उगोच करचो. आमचो डॉक्टर संजय कुयेलो 1-2 म्हयने पळय हालीं तेगेले घर लाशिल्लें मोर दॅन 50 लाख तेका लॉस जालें. रेल्वे फायर ब्रिगेडाचे they were across the tracks. They could see the house burning, but they could not have access. ते हिंग पण येयले हिंग येवपा जायना कित्याक थिंग तो ब्रिज ती कालवट आहा तो कालवट मोडो आसलो. They had to go via ROC. By the time it took 1.5 hours. In the interim, the villagers, including me, we put off the fire. However best we could contain that fire. एशको न्हू ती अशी दुर्घटना जावपा जायना आमच्या गांवांत. हांव मागता सगळ्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी आनी आमच्या दुसऱ्या गांवांत आमचे मातशे सपोर्ट तिचो थँक दिचो. Because this is not about us. आम स्वतः उरपा नाय. We are only caretakers of this land. आम स्वतः हांगा उरपा नाय. Tomorrow we'll be dead and gone. We don't know where. But Goa must and we will must remain for posterity. In fact, I'll tell you frankly, I was not aware that we are having a meeting because I saw a message that Sarpanch is attending. So I made it a point to come here because I don't want my local people to suffer. So I came here. I was not formally told by anyone, but casually mentioned. But I was not invited to come here, but I came. The thing is, even I am aware that the people from the other side are suffering a lot. And in fact, I had given to RVNL 3 chainages and asked them what they are doing and give us a plan of it. But till date, they have not given Panchayat anything. No, to the people of Dando came with any proposal to me so that I could forward it to a RVNL or to MLA, whoever, no one came. So whatever said and done, I don't want my people to suffer and I don't mind if they do some underpass or overbridge for the local people because I don't want them to suffer. We saw you advising fishermen that it should be overbridge because underpass will not solve the problem. Exactly, because there are big trucks come in season. Ice truck. So it should not create a problem for them. After all, they are earning and it will just go to waste if the ice doesn't reach on time or it is not taken to the market on time. So they are the main people over here who are working hard for their daily bread. And I don't want to be harassing them, although people say many things, but I am not that type of a person here. So what is decided? Any decision was taken? Any decision now, they have decided to make a formal committee, and after the decision they have made of forming the committee and then taking a decision and going. My advice for them is ask a plan from RVNL, since they are working in our jurisdiction, for a plan what they are going to do where. I want only that, so that people also are aware what will be coming when, right? And in fact, I questioned RVNL long back. When this issue was going on, I asked them, near the gate, what you all are doing? So they straight away told me nothing can be done at this level crossroad. No underpass, no bridge. That was what was told to me by it. की हांवें चोयला प्रमाणे आमकां एक इश्यू जाता सगळ्यांक की हिंगा गेट आहा रेल्वे गेट आहा आनी ते गेटी कडेन भरपूर टायम उरताय आनी आतां आमकां एक ऑप्शन ना कित्याक आतां डबल ट्रॅकिंगूय येता आनी चड गाडी येतल्यो आनी हिंग बंद जायन उरताय म्हणटकीर आमकां वचपाक एक फ्लायओवर नाल्यार एक अंडरपास एक जावचो म्हूण हांवें चिंतिल्लें आनी कोणूय मुखार सोन्नाय तेका लागून हांवें स्टेप घेयलें की हें हांवें सर आमगे रोकोजी सरा कडेन डिस्कस केलें कितें केलें बरें मागीर तेणें म्हाका सांगलें सो एंड सो आमी एक लोकांक गेलो थोडेशे लोकांक गेलो आनी हांव सर आदर वाजा बरें गेलो
तेका मेळ्ळो तेका सांगलें सर आमकां सो एंड सो प्रॉब्लम जाता तेका लागून आमी कितें केलें बरें तेणें सांगलें आपूण एक रेल्वे हे कडेन मिटींग दवरता आनी चोयता कितें सोल्युशन जाता आनी तें आयज रेल्वेन आयज आमकां एक अपॉयंटमेंट दिला की तेणें आयज हिंग मेळची मू आनी ते डिस्कस करचें आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमगेलो एक पॉयंट ऑफ व्यू कितें आहा तो कितें सजेशन आहा खूंय कितें केल्यार बरें ते कोणा त्रास जायना आसतना हितून पॉलिटिक्स ना कांय ना पूण ते बरे भाशेन सेटल करपाचें की आमकां एक डबल सॉरी जे आमकां एक फ्लायओवर ना जाल्यार अंडरपास कितेंय तरी एक ऑप्शन दिवचें खूंयच कोणा त्रास जायना आसतना हें मुगेलें मागणी आहा आनी तुमगे खूंय जायो आनी कितें तें सजेशन तुमी दिवचें आनी तेच बरे भाशेन हांव मागता आमी टॅक्निशियनूय न्हू आनी आमकां तें खबर ना पूण ते रेल्वे खबर आसता रेल्वे सजेशन दितली बाबा खूंय जाता जायना तो हेचेर मातशें नियाळ करचो कोणें आनी ऑब्जेक्शन हाडची न्हू कित्याक वान्स एक तर जायन गेली जाल्यार आमगे कोण हिंग मागीर मुखार कोण मागणी आयकपा ना तेका लागून हांव मागता कोणें तरी मुखार सोन तें मातशें सगल्यांनी आदार दिवचो की आमकां एक फ्लायओवर नाल्यार एक डबल हे फ्लायओवर नाल्यार अंडरपास जावं की आज देखून हिंगा मोठा हे काम बंद दवर MLA न्हू काम कोर्ट इज द हायर ऑथॉरिटी आतां सगळे म्हणटा आमी कोर्ट आहाय बट वाय दे आर नॉट गेटींग द स्टेक टू स्टॉप दिस वर्क सराच्यान स्टॉप करूं जाय इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट सो आतां देखून सजेशन येता सो ते लोक कितें म्हणटा आपल्या थिंगा 1.5 मिटर दी आनी 1.5 मिटर ते लोकांचो 3 मिटर रोड कोण आतां उलयता तो रेल्वे त्या मनशा कडेन ते रेडी आहाय हो प्रपोजल केन्ना सावन चलता डे वन पूण हितून कितें जाता हितून दोन प्रॉब्लेम आहाय एक प्रॉब्लेम आहा की आमकां डबल ट्रॅक नाका आनी दुसरो आहा आमकां कॉम्पन्सेशन जाय ह्या इश्यूज न्हू हे भाशेन जर केले जाल्यार हितून लोकां फायद्याक कांय ना हांवें मुगे मिडियाचेर ओपन चॅलेंज करून हांवें बायट दिला वीथ डॉक्युमेंट्स आनी वीथ डॉक्युमेंट्सांचे हांवें दाखयलां रेल्वे प्रॉपर्टी तर न्हू रेल्वे प्रॉपर्टीचेर हे प्रॉपर्टीचेर नांव कितें करून येयलें तुमी कोर्टां वयताय म्हणून कोर्टान कितें डिसिजन दिलें तुमकां तर साम 114चेर RVNL रेल्वे नांव येयलें मुगे प्रॉपर्टीचेर दुसऱ्याचें नांव कितें कोण येयलें हो इशू कोण काडना पूण नाका ते इशू काडया आनी लोकांक कितें बरें जाता तें काडया अंडर ब्रीज ओवर ब्रीज हें सोल्युशन काडया आनी रोड लोकांक त्या सायडीन बंद जाला ब्लॉक जाला आनी मुजेर न्हू कोणेंय तर डिबेट करता हांव खंयच्या वखद बसत म्हूण सांगता वीथ द डॉक्युमेंट्स आतां हांव कोण उबो आहा दॅट इज बिलोंग्स टू रेल्वे कित्याक टायटल दाखयता आनी टायटलान तेजे 114चें नांव घायलें हांवें मुगे हायकोर्ट एडवोकेटाक वचोन आख्खी फायल दिल्या सरान आमकां सर्वेयर दिला आतां ही प्रॉपर्टी तर हिंग आहा ती सर्वेयर हांवें इमेज 114 तूं कितें दाखयता एरिया दाखयता टोटल एरिया कितू आहा ती तुका एरिया मेळटा एरिया हिंग भितर मेळना सो मिसगायड जालो न्हू लोक मिसगायड जाता लोकां बाळ्या कितें घर करपा तें जायना सर आपयल्या वखदां न्हू येता आतां तो वेलसांव खंय वयता थिंग लोक रावता सो आमकां कितें लोकांक बरें जाय तें आमी हांवें today's I would only say that my access is denied over there, and now I've heard that they are trying to do an underpass, which is a low-lying area over there. Okay, and I have pictures and everything from 2019 and before that also, that the vehicles have been removed, with the rope and everything out over there. It is a low line, and that area during the rain, no one uses it. Okay, and there they are trying to make an underpass. That's what that would be a suggestion by some people. So I would like to go out over there to see what's happening next at 20th. And I would like actually it is a double double track, which is I don't know whether people want it or don't want it. But for me, I don't want, and I think even our children don't want, because the noise is literally with one track you cannot sleep. And with the double track, it is like we have to leave our house. That's what only I can say. And I do not have any alternate access, which is being told by people that I have an alternate access. Sorry, I do not have an alternate access. I'm a landlocked. My house is landlocked. I'm passing through somebody else's property at the moment. And the front access is the only access that I have. And they have landfilled the whole area right up to the compound wall, which you all have already seen in service. So I think so that. सेम थिंग कमिटी काडपा हे करताय आनी सेकेंड थिंग म्हणटा RVNL प्रपोजल कर सो
we'll put a proposal to MLA and MLA will put a proposal to RBNL. So coming back to this thing, 10 जाणां गेले जे ह्या आसा ते कमिटी आनी डिसायड करतले अंडरपास जाय ओवर ब्रिज जाय सो इतले डिस्कशन सद्या सो फार जाला कितको त्रास जातलो कितें त्रास जातलो त्रास म्हणटा ते वचपा एक हे ना न्हू गेट पडली जाल्यार ऑप्शन ना तिका लँड लॉक ती प्रॉपर्टी वेल्सॉन लँड लॉक पण एम्बुलन्स वचपा मेळना कितें मेळना फिशरमॅनाचे कांय वचपा मेळना सो इट इज अ लॉंग कितली वर्सां जाली हेका अंडरपासूय ना आनी हेवूय ना ओवर ब्रिजूय ना इट्स अ लँड लॉक प्रॉपर्टी सो MLA येयल्लो कितें MLA have assured that after we have spoken to MLA saying that there will be a 10 जाणांची committee असतली, we'll discuss with the RBNL and we'll put a proposal forward. And he assured that 110% he will help us. आमच्या वेलसावची लोकांक